एकेवटेन पणजे पोटवेंचणुकेची हवा असताना ताळगांव पंचायतीक आयतारा मतदान झाले. सकाळी 8 मतदान सुरू जाले. ताळगांव 16,000 मतदारांनी 22 मतदान केंद्राचेर मतपत्रिकांनी मतदान झाले. 28 उमेदवार आशिल्ले. सोमारा मतमेजणी. वेंचणुकेन बाबूश आनी जेनिफराचे तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंटाचे उमेदवार बाकीच्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांची पॅनलां नाशिल्ल्यान जमा. तातूंत आव्हान दिवपी चडशे अपक्ष. 11 वॉर्ड आपलेच म्हूण बाबुशाचो रिझल्टा पयलींच दावो. This time it should be 11 out of 11. Okay, voting कशी चाललं? Looks like to be good. We are getting all our people out. Actually, all voters out, rather to say. There is never end to a development. Development is a process, which is a continuous process. You must only upgrade things. The things are going on. लास्ट टाइम बीजेपीचे मनशांचे पॅनल असले दिस टाइम ना ना हे पाटी आहा तूं वचून पळय तुमी भोंवला आसतले ते आहले बीजेपी ते कितें जिखल्यार मागीर आपूण आहा म्हणटा शेणल्यार मागीर आपूण ना. दॅट इज द पॉलिसी इज व्हेरी क्लियर. पण डिक्लेअर करना ना ना सगळे तेंचेच मनीस. That's the reason. What happens if they win something, then they say their flag starts shaking. But if they don't win, then they say we were never involved. मजगती दिवचले वन मावळिंग्या कुडचीर ह्या पंचायतीत एका वार्डाची पोटवेंचणूक आयतारा जाली. थंय 2 उमेदवारांची स्ट्रेट फायट. थंय 90.79% मतदान जालें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.